प्रितीच्या भावन भयणो आमी हें वाचप जायते फावटी आमी आयकलां आनी आमी पळयता की जेजू हे वेपारींतल्यान तो याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या परम याज्ञिकांक आनी दोन शास्त्र्यांक फारिजीवांक तो हे वेपारींतल्यान तांकां तांचें कर्तुवां कितें तें दाखयता आनी हें आयकून तेय आमी पळयलां शेवटाक तेय रागार जातात तेय बेजार जातात जेजूचेर आनी हें आयचें वचप न्हू मोगाच्या भावा भयणो आमच्या जिविताक आमी लावंक जाता. आमी हे वाचपांतल्यान कितें घेवंक जाता काय बरें जायती शिकवण हें आमकां आयच्या जिवितांत आमकां दिता. आमी दोन शिकवण्यो घेवया. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो हें वाचप आमकां आमच्या देवाच्या मोहिमे वयर आमच्या देवाच्या आमचेर भावार्थ आमचो देवाचो आमचेर कितलो भावार्थ आसा आमकां तो कितलो पातयेता तें आमकां दिसून येता. पयली शिकवण म्हणल्यार ही. आनी आमी हे वेपारींत पळयता हो जो भाटकार जो आसा तो देवाच्या रुपान आमकां देव भाटकारान तशें आपल्या कुडवाड्यांक दिलें तेच भाशेन आमचो देवानूय आमकां जायते भाशेन फावटी आमच्या हातान जायतें दिल्लें आसा जायतें देणें दिल्लें आसा आनी आमकां कितें तो जाणा तो आमचेर विस्वास आसा ते आमी सगळें बरें करतलें म्हूण आनी होच विस्वास आनी हेंच जावन आसा देवाचें उदारपण तो आमकां उक्त्या मनान आनी उक्त्या काळान सगळें दिता. हें आमी आयच्या पयल्या वचपान आमच्या हे सुबोध पळयल्लें आसा. आनी आमी पळयता की हे कुलवाडी जेन्ना मेळटा तेन्ना ते सगळेंच आपणाचेंच करूंक सोदतात आनी जेन्ना देव सगळें आपल्या चाकरांक धाडटा आपले तेजो फळ घेवंक ते कुलवाडे ते हेजो त्या मळाचो फळ घेवंक तेन्ना ते ताका मारून परतून धाडटात. आनी आमी मोगाच्या भावान भयणो हेंच आमच्या जिवितांत लाया. आमकां देवान जायतें दिल्लें आसा आनी जायते फावटी आमकां देव आमचें हें आमकां देणें दिल्लें आसा तें आमी दुसऱ्यां पासत वापरतात काय हें आमकां पळोवंक जायत्या फावटी आमच्या जिवितांत असल्यो परिस्थिती हाडटा. फुडें एक त्रासान सांपडलेल्या मनशाक धाडटा आमी ताका आदाराक पावलेलीं आसात काय वो आमी ताका जायते फावटी ताची नीट केल्या वो ताका आमी दुखयला वो आमच्या भाव भयणाक जी आमकां आमचो आदार जाय ताका आमी दुखयल्लें आसात तें तशें केलां काय हेच भाशेन मोगाच्या भावान भयणो हें आयचें वचप आमकां आपयता. दुसरी शिकवण आमी घेवंक जाता ती म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो देव आमकां जायते फावटी बक्षिता आनी हांगाय आमी ह्या वेपारींत पळयल्लें आसा. देव तो जाणा कुलवाड्यांनी आपल्या चाकरांक मारून धाडले तरी आसतना देवान 3 फावटी पुणून तांकां बक्षिल्लें आनी परतून आनिकूय धाडलें. आनी आयज आमी पळयता देव आमचो बक्षण्याचो देव. आमी कितलीं पातक करीत मोगाच्या भावान भयणो आमी देव आमकां बक्षिता पूण आमी हे बक्षणाचो फायदो काडूंक शिरी पडना. आमी जाता ते भाशेन बऱ्या मार्गान चलोवंक गरजेचें. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर नदर घालुया आनी पळया आमी बक्षणाची देवा भाशेन बक्षणाची मनशां जाल्लेलीं आसात काय. आनी आमी जावंक ना जाल्यार आमकां देवान हो एक बरोच काळ दिल्लो आसा प्राचीत काळ आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आमच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक आमकां ताणें हो वेळ दिल्लो आसा. आमी जाता ते भाशेन आमी देवा लागीं चिटकून रावया. जेजू बरोबर आमी वेळ सारूंक गरजेचो मागण्यांत वेळ सारूंक गरजेचो. आमी जेन्ना आमी देवा लागीं वेळ सारता जेजू लागीं वेळ सारता आमचें हें काळीज बदलतलें. आमी हीच कृपा मागुया की आमकां देवाच्या मार्गान चलोवंक एक उक्त्या मनाचीं उक्त्या काळजाचीं मनशां जावंक एक बक्षणाचीं मनशां जावंक आमकां आयचें वचप आपयता. हीच जावन ती आमची आयच्या दिसाची कृपा. जेन्ना आमी आयज मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं हीच कृपा आमी आमच्या जिवितांत मागुया.